आता खबरो विस्तारान। आयज संवसार पाडवो। चैत्र शुद्ध प्रतिपदेक येवपी संवसार पाडवो हो 3.5 मुहूर्तां मदलो एक। हिंदू पंचांगा प्रमाण ह्या दिसान नव्या वर्साक सुरवात जाता। आयच्या ह्या शुभ दिसाक कोडू लिंबाचे पान खावन सुरवात करतात। आयज कोडू खावपाचे कारण म्हळ्यार आंगातले अवगुण आसात ते पयस करून एका सद्गुणान जीण सारप। हे परबे निमतान दरेका घरा मुखार गुडी उबारली। आयज दर घरा मुखार गुडी उबारून लोक नव्या वर्साक येवकार दितात। शुभ मुहूर्त आशिल्ल्यान लोक भांगरां, नव्यो वस्ती विकत्यो घेतात। गोंयभर वेगवेगळ्या पद्धतीन हो सण मनयतात। तशेंच कांय कडेन खासा कार्यावळींचें आयोजन करतात। सध्या तुम्ही पळयतात ती म्हापशेची कांय खिणचित्रां। ल्हान व्हड जाणटी नेणटी नाचत गाजत व्हडा उमेदीन नव्या वर्साक येवकार दितात। ढोल ताशांच्या तालार लोकांचे उमेदीन मन नाचत सुटलां। पारंपारीक भेस घालून नाचपी ह्या लोकांक पळोवन एखाद्याचें मन खोशयेन नाचल्या शिवाय रावपाक शकना। ह्या खिणा चित्रांचो आस्वाद घेत नव्या वर्साक नव्या उर्बेन येवकार दिवया।